आसा तितून गाडयेक न्हू ते कोणी तरी मुद्दम ते केला. कित्याक मुद्दम हांव म्हणटा, कित्याक ते गाडयेक इंजीन ना, ताका बॅटरी ना आनी ती गाडी 5 वर्सां मायज जाल्या ते गॅरेजीन कडेन आहले. म्हाजीच गाडी ती. सो आतां कितें आसा ते सडनली गाडी इतली पेटल्या, मातशें सुद्दां गाडयेन कांयच उरूंक ना. मातशें सुद्दां कांय उरूंक ना म्हणल्यार जालें तर कोणी तरी कितें तरी नाटकां केलांच तें. कित्याक लोकांचें कितें आसा, मुद्दम कितें काडपा जायना म्हणून तो ते थंय काडटा. आनी म्हाजे गॅरेजान कोणा भाड्याक दिल्ली. आतां हांव स्टार्टींग चलोवपा आहलो, आतां एक 8 दिसान हांव चालू करपा आहलो. सो तो कितें तरी कोणी तरी कितें नाटकां केलां. शॉर्ट सर्किटाची इम्पॉसिबल थिंग. कित्याक ती गाडयेन पेट्रोल ना, बॅटरी ना, कांय ना, इंजीन सुद्दां ना. तुमी वचून पळयलें जाल्यार इंजीन गाडयेन भितर दवरलेलें आसा सिटा कडेन. सो हाव इट्स पॉसिबल. सो सिंपल थिंग, ते कोणी कितें कितें नाटकां केलां तें करतलो थिंगा. ते बावडे तेंचे सुद्दां गाडी पेटल्या. ते 3 गाडी आसा, एक बुलेट आहा आनी 2 एक्टिवा आसा. ते आतां भितर कंप्लेंट करता. सो हे मुद्दम कोणी तरी नाटकां केलां. सो हांव फक्त इतलेंच हांव पुलिसा कडेन कंप्लेंट करपा येयल्लो. हांव फकत इतलेंच मागता पुलिसा कडेन, हे कोणी कितें केलां न्ही हेजेर सारकें कितें एक्शन जावपा जाय. आनी म्हाजें पयलेंचें कितें आहलें तें तेंच्यांनी कितें तरी केलां की हांव नकळो, हांव कोणाचें नांव हांव सांगना की कोणाचें हें केलां म्हणून. पूण हें मुद्दम पेटयलां. दुश्मनी म्हणटात. हय हय, डेफिनेटली हांव दुश्मनी म्हणटा. कित्याक शॉर्ट सर्किट आर इम्पॉसिबल थिंग. 5 वर्सां मायज जाली, गाडी ओपन आहली ती हांवें कामाक दवरलेली. गाडयेक इंजीन ना, पेट्रोल ना, बॅटरी ना, कांयच ना. सो हाव इट्स पॉसिबल शॉर्ट सर्किट. वांगडाक गॅरेजी उजो लागलो. इमिजिएट टर्नआउट केलो आनी वचून पळय जाल्यार 3 त्यो गॅरेजी लागलो नाशिल्लो उजो. फक्त मोटरसायकली जळटाल्यो, 3 एक्टिवा आनी एक स्कॉडाची फाबिया गाडी आसताली. ती आमी उजो पालयलो, सगळो क्लियर केलो. आनी कोण नासले थंय, ओनर बिनर कितें जातलो म्हळ्यार. एक गाडये नंबर आमकां मेळ्ळा, एक एक्टिवाचो नंबर मेळ्ळा. लॉस कितले? लॉस म्हाज्या अदमासान एक 5 लाख तरी आसतले. हे सगळे गाडये न्ही त्यो. कॉज ऑफ हे फायर कितें? कॉज ऑफ फायर खबर ना म्हाका.